सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता एंड्रीक मॅक्स लांदेज आपल्या 21व्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या सेबास्त्यांव आनी सांतान नोरोना हांच्या आत्मे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया एग्नेस टॅलिस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आन्सेत डिसुजा ICUआन आसा आनी आपणा पासत मागूंक लायता. देवान ताका पिकोवणेचो हात लावंक मागुया. तशेंच ताची सांगता आनीकूय जायतीं जाणां ICUआन आसतलीं हॉस्पिटलांनी आसात आनी आपल्यो सर्जरी करतात. तांकां सगल्यांक पिकोवणेचो हात लाय म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. फावस्ता अल्मेदा आपले सेफ जर्नी पासत मागूंक लायता. देवान तिका बरे भाशेन व्हरूंक आनी हाडूंक तिचेय पासत मागुया. आनी ह्या सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार ओगीच रावन दवरुया. आयज बावार्थाची ड्युटी पेटयता आल्तो दाबोली आंतरीक सायड आंजेलो रॉड्रिगीस, डॉमिनोस सायड पीटर फेर्नांडीस आनी फामील. ह्या कुटुंबांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सव्या आसूं. आयज आमी पयलें वाचप उत्पत्तीचें आमी आयकतले. द कॉल ऑफ एब्राहाम. देवाच्या आपोवण्या आब्राहामाक 75 वर्सां आसलीं ताका. हें आपोवण येयलें तेन्ना तूं तुज्या गांवांतलो भायर सर आनी हांव सांगता त्या गांवांत तूं वच. तुजेक व्हडली परजा कोत्तलो आनीक ही परजा तुजे उद्देशी तिजे आशिर्वाद पडटलो. कोण तुजे आशिर्वाद घालता ताजे हांव आशिर्वाद घालतलो. कोण तुका म्हणल्या भाशा आशिर्वाद घालिना ताचे हांव आशिर्वाद घालचो ना. तो जेजू देव तयारी कोत्ता जेजूक धाडपाच्या संवसारांत आब्राहाम विचून जर काडटा बापूय जावपाक हे परजेचो. तो देवाची मांडावळ आमच्यान आटापूंक जायना पूण फकत बाळतान आमी ही सोत मानूंक जाता. हें देणें मिसांत आमकां मागुया. आनी मिसान आमकां फावो तो वांटेमेचे खातीर सुरवातीकूच देवाच्या फुड्यांत आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच कुवा मरीक सगल्या देदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणींदो अशे खातीर आमच्या सरस्प्राद्या लागीं नती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा जाकांच्या मोगांत तूं तीर करताय तांच्या जिविताचे सर घोडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी कोरी भक्ती करूंक आमकां शिकय. आमचे सुमियाचे पुताय जो क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान शेतां राजभोग चलयता सासणांच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप.
त्या दिसांनी सर्वेस्परान आब्रामाक म्हणलें, तुजो देस, तुजो गोराबो आनी तुज्या बापायचें घरदार सोड, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देसांत वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पोरसां उपसयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. प्रितुमे वेली सोगली कुळां तुजें नांव घेवन आपणांचेर आशिर्वाद मागतली. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन आब्राम भायर सरलो आनी लोटूय ताचे बराबर गेलो. आब्राम हारान गांवांतलो भायर सरलो तेन्ना ताका 75 वर्सां आसली. आब्राम साराक आपले बायलेक तशेंच लोटाक आपल्या बाचयाक आनी आरानांत सोगली गिरेस्तकाय आनी पोरसां जोमयलोली तितलेय घेवन कानाचे वाटेक लागलो आनी थंय पावलो. शिकेमच्या पवित्र जाग्यार पर्यान मुणगे मोरेच्या शिंदूर रुखा पर्यान ती भोंवली. त्या काळार त्या गांवांत कानानकार लोक रावतालो. आब्रामाक दिश्टी पडोवन सर्वेस्परान म्हणलें, हो देस हांव तुजे संस्थीक दितलो. आनी आपणाक दिश्टी पडलोलो त्या सर्वेस्पराच्या मानाक आब्राम एक वेदी बांदली. थंय तावन बेतेलचे उदेंतीक आसलोले दोंगरी तालुके पर्यान तो गेलो आनी थंय ताणें आपलो तोंबू ताणलो. ह्या तोंबूचे ओस्तोमतेक बेतेल आसलो आनी उदेंतीक आई. थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी सर्वेस्पराचें नांव घेवन ताका उलो मारलो. थंय तावन प्रवास करीत करीत आब्राम नेगेब पर्यान पावलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. जी पोरसां देवान विचून काडला ती खरेंच बागी. पोतून म्हणुया, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरचेक आपले दायज करून ताणें विचून काडल्या. सरकार तावन सर्वेस्पर नदर घालता. सगळे मनशाकूळ ताच्या मुर्यांत आसा. जबाब. जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मन्नांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब. जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुडीत, तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं.
मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणे तुमी नीत करूं नाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना कित्याक तुमी नीत करशात तेच तरेन तो तुमची नीत करतलो आनी तुमी जोगशात तेच मापान तो तुमकां परत जोगतलो तुजे बाचे दोळ्यांत आसा तें कुस्कूट तूं कित्याक पडयताय आनी तुजे दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना तुजे दोळ्यांत एक पाटी आसतना जे बाग तूं कसो म्हणटाय राव तुजे दोळ्यांतलें कुस्कूट म्हाका काडून दी दोंग्या तुजे दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुजे बाचो दोळ्यांतलें कुस्कूट काडूंक तुका निवड दिश्टी पडटलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें जेन्ना हो 20वो शेंकडो आमी किसव्या शेंकड्यांत हांव चलतालो तेन्ना जायतो लोक कातोल्क सभा सोडटाले आनी प्रोटेस्तांत जाताले जायते जाण आनी कित्याक जाताले ते दे थिंग्स वेर आउटडेटेड ट्रेडिशन 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 म्हणून वस्तू आउटडेटेड जाल्या आमी पळयता लोकां हाटी करून मीस जाताले मीस लाती भाशेन जाताले आनी दुसऱ्यो वस्तू हे भाशेन जाताल्यो तेन्ना पाप साहेबाक विचून काडले एक नवो पाप साहेब जॉन 23 70 वर्सां आसलीं ताका जेन्ना विचून काडलो तेन्ना 70 वर्सां आसलीं आनी जायते जाण तेजे फकाणां करताले इज ए क्लावन मस्कोरे करताले पूण जे विचून काडले ताका खबर आहा हो पाप साहेब कितें करतलो तो विजन आहलें ताका विजन आहलें वेळांत बांद आनीक रोखडीच सभा पळयता वॅटिकन II रोखडीच सभा पळयता बिस्पांची सभा पळयता आमी बदलोवप हाडूंक जाय नाल्यार आनीक लोक वयतलो कातर लोक भायर सरतलो बदलोवप आमी हाडूंक जाय ही बदलोवप आमी करूंक जाय आनी वातिकन सभा ताणें सुरू केली बिणांत बांदून तेज्यान सोंपोवंक जावना कित्याक ताका कॅन्सर जालो पूण पावलो 100 पासवान ती सोंपयली आनी जायतीं बदलोवप आयले इगोज मातीन जायतीं कोंकणी भाशेन मीस आल्तार लोकां फुडें करून हे आल्तार बंद जाले सायडीन आहले ते आनी दुसरीं बदलोवप आयलीं पूण केन्ना सुरू केलें 70 वर्सां आसतना ध्यान ताका कडयलें हे पिरायेक ताका विचून काडलो जे कार्डिनालीन ताका विचून काडला ताकाय कडयलो हो कितें तरी करतलो आयज आमी आब्राचें आपोवणें आयकलां 75 वर्सां आसलीं आब्राम रावतालो आतां इराक कालदियान म्हणटा थंयसर तो रावतालो आनी आमी जाणा एक 5 वर्सां आदीं पावलू आमचो पाप साहेब फ्रांसीस त्या गांवांत गेलो भेट करपाक आनी ते भेट करतूच आब्राम खरे देवाक सोदतालो ते गांवचो लोक नोखेत्रांक नमस्कार करतालो सुर्याक नमस्कार करतालो चंद्रिमाक नमस्कार करतालो आनी आब्रामूय करतालो पूण आब्राम चिंतूंक लागलो हो खरो देव जाल्यार नोखेत्रां वेळ जाला म्हणून नाच जाता हो खरो देव जाल्यार सुर्या वेळ जाला म्हणून नाच जाता हो खरो देव जाल्यार चंद्रीम वेळ जाला म्हणून नाच जाता हो देव जावचो ना हो देव जावचो ना देव 24 वरां आमकां दिश्टी पडूंक जाय आनी तेन्ना बिडांत बांदू देव ताका मेळटा देव ताका मेळटा आनी आयचें वाचप पयलें वाचप आब्राम तुजो गांव
सोड आनी हांव सांगता त्या गांवांत वच. हांव सांगता त्या गांवांत वच. आनी काना गांवांत आतां पालेस्तीन म्हणटा ताका काना गांवांत तो वेता. पायलेक घेवन आपणाच्या बाच्याक लोताक घेवन आनी दुसरे थोडे कामदार आनी आपण कितें पोसलेल्यो त्यो मेंढरे तसल्यो वस्तू घेवन तो वेता आनी नवें जिवीत सुरू कोत्ता. नवें जिवीत सुरू कोत्ता विणांत बांद. आनी एक व्हडलो देश ताचे उद्देशीन जातलो. विणांत बांद व्हडलो देश कानाचो देश तो ताचे उद्देशीन जातलो. पूण बदलो पाडलें मनशा उद्देशीन बदलो पाडलें. आनी बदलो पाडून आमी जाणाव आब्राक जल्मलो इजाकाक जल्मलो जाकोब जाका इज्रायल म्हूण नांव दिलें. आनी जाकोबाक जल्मले 12 पूत. तातूंतलो एकलो जुदा आनी जुदा कुडयेंतलो जेजू आयलो. लांब तयारी केली देवान लांब तयारी केली. तर देव आपणाक जाय ताका विचून काडटा आपणाचें काम फुडें व्हरपाक वेळांत बांदून. तर कित्याची मांडावळ आमी आमच्यान आटापूंक जायना आमच्या मनांत. पूण बाळतान तें आमी मानून घेता आनी बाळतान आमी चलता. हें तेणें आमी सांत आमकां मागुया. Thank you. Yeah, C23, page number 38, C23. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकाणणेचो योद मानून घे. योद नावरी आमच्यो तस्कोना शूत कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भोक्ती. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा सर कळे आनी सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जे मोगाचे पुतावर मनशा कृतीन रोसले ताचे वरी नव्यान आमकां सारक्याची केली. एका ती सगळी रोसना नोंदण करता सेवा पृथ्वीन तुका वाकाणटा तारणेची पोरजा सर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता सांतां भोगता सोबा. देखून सगळ्या देवतां संगाती संतोशान आमी निरोतरी तुजी स्तुती गायता. Sorry,
आमच्या वैभवान उंचवतीन तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामे येता ताका सोय उंचवतीन तुका सोय सोय बापा कोरोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेश परी जेवण जातोस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपले शिसांक दिले आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सास्ती कराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात Bavartaco good por gotuya बापा जिच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कात तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेच कुणार अशें आमा सुमेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रथमेचे विस्तारले पविसभेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्योन बापा फिलिपने आमचे गवळी बापा सिमा आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर ताका दिसदागोती मेल्ल्या समेस्तांक पडजोडीत मुक्कामो पर्यंत फाव कर आमा समेस्तांची दया करून मागता आंकवा मरे देवाची माई संगाती भाग्योन झुजाय जपोती भाग्योन दोत्ता भाग्योन जेवाज आनी सर काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर सासना सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगाताची मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या इजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणांतर बापा सर्व नोंद आनी भोग तुका सासनांच्या सासनाक देवाची मांडावळ आमकां समजना पूण देव कोता तें आमी बाळतान सत मानूंक आनी मानून घेवंक हें देणें मागून सगळे आमचे आपा म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी कशी जाता आमचो दिसतो आयज आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिसा अशी आमची पातकां बगस आनी आमकां गाडयांत पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां नाका सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दयाकडे जितां सवस्का आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बोरवांशान ओत्रेकतांव तुरा मुखां उदार काकुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय सुमेश क्रिस्ता तुवें दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुवेचे बार दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ जो शेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया देवाचे सेने संसाराचे पाप काढतले आमचे कापूत कर देवाचे सेने संसाराचे पाप काढतले आमचे कापूत कर देवाचे सेने संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी हो जेजू इद्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा हे शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थूया. दयाळ बापाच्या पुताचे अमोलीक कुडी रक्ताचे जेवणान तूं आमकां जे जिवान नवी कोत्ताय. परतून हे जेवणान भुक्तीन वांटो घेवन सासणाय सूख आमकां कात्रेन मेळो अशें कोर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ते शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. घेऊया F16 पेज नंबर 93. F16. Miss